गाणं घेऊया. 810 पेज नंबर 5. 810. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वाचून भेटयता नेराया डिकॉस्टा आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटीन मागुया. आनी दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता देवाक दिन वाचून एल्विसन डायस आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी तांकां बरें जिवीत फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. खरीत भाशेन आमच्या देसा पासत मागुया. जेन्ना आमच्या देसांत एलिसांवां सुरू जाल्लीं आसात, सगळीं एलिसांवां बरे भाशेन फेर इलेक्शन्स जावपाक आनी सगळ्या लोकांनी आपूण कोणाक विचून काडटा तांची सारकी म्हायती घेवपाक आनी देश राखूंक. आनी जशें आमचो बिस्प साहेब आमकां उगडास करता, सेक्युलर कॅन्डिडेट्स आमी वेंचून काडूंक, आमच्या देशाची डेमोक्रेसी सांबाळूंक, आमचें कॉन्स्टिट्यूशन सांबाळूंक आमकां सगल्यांक ही कृपा आनी बळ दी म्हूण मागुया. आनी इल्लोसो वेळ उगीच रावून आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरुया. आमचेच पासत, आमच्या गोराब्यां पासत, आमच्या राज्या पासत आनी ह्या आख्ख्या संवसाराची शांती पासत. आयज संवसारभर आमी अर्थ डे मनयता. अर्थ डे मनयता आसतना खेरीत भाशेन आमी ह्या संवसाराची काळजी घेवंक, ह्या संवसारान जें आमकां देवान दिल्लें आसा तें सगळें आमी समरंभूंक आनी बरे भाशेन वापरूंक, त्याच बराबर ह्या संवसाराची आमी काळजी घेवंक. आमकां हो आयचो दीस खेरीत भाशेन उलो मारता. तर सगळे जे कोण ह्या संवसाराची हे पृथ्वेची जे कोण काळजी घेतात तांकांय देवाची कृपा मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. सासणाचें जिवीत आमकां दिवंक आनी आमकां जिवीत सुबावपणी दिवंक जेजू आयला. खरो गवळी, गवळ्याचो आयतार आमी कालच्या दिसाक मनयला आनी ह्या सुमानान खेरीत भाशेन आमी ह्या गवळ्याची बरेपणां उगडास करता आनी तशेंच आमच्याय जिवितान हें गवळीकपण जिवंक आमी वावुरता. पूण जायते पावटी आमी खोट्या गवळ्या फाटल्यान व मुशारेकार आसात तांचे फाटल्यान आमी फटवल्या. जायते पावटी आमचो बरो गवळी जे आमकां कितें सांगता तें आयकूंक आमी निबर मनाचीं जाल्या. असल्या चुकीचें आमी देवा लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सुदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदर बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत लागीं सदांच आमकां सगळ्या दुखांक भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं.
Sumia Kakutkor, Sumia Kakutkor, Krista Kakutkor, Krista Kakutkor, Sumia Kakutkor. Sumia Kakutkor. प्रार्थुया. कोनवळ्या बापा, पातकाच्या खोंडान पडून गुलाम जाल्ल्या आमकां तुज्या चाकरां तुज्या पुताचे खालतिकाये वरवीं उबारून तुवें तुजीं भुरगीं केलीं आनी आमचीं काळजां सुर्गीच्या संतोशान भरलीं. तर हो संतोश सदांच आमच्या काळजांनी सांबाळून सासणाच्या संतोशाक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. Amen. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. विदेशांनो देवाचें उतर मानून घेतलें म्हूण जुदेयांत आसलोल्या धर्मदुतांनी आनी बाबा भयणींनी आयकल्लें आनी पेद्रू जेरुजालेक आयलो तेन्ना सुनत केल्ल्यांनी ताची टिक्का करून म्हणलें, सुनत करिनासलेल्यांगेर तूं कित्याक रावलोय आनी तांचे बरोबर कित्याक म्हूण जेवलोय. तेन्ना जबाब दिवन पेद्रून एकान एक विस्कुटावून सांगलें, हांव जॉपाक नोकरांत आसलो आनी मागणें करतालो. म्हजेर भार आयलो तेन्ना एका दर्शनांत एक व्हडली ओड कशी चारूय कोणशांक धरून स्वर्गार थावन संवसारा येवशिल्ल्यान सोडलोलें कितें देंवता तें हांवें पळयलें. हें नीट म्हजेशी आयलें. हांवें ताचेर बारीक नदर मारली आनी संवसारांतल्यो मोनजाती, जनावरां आनी जिवाणीं आनी अंतराळा वेलीं सुकणीं हांवें पळयलीं. तेन्ना अशें म्हणटालो तो एक ताळो हांवें आयकलो, पेद्रू उठ, मार आनी खा. पूण हांवें म्हणलें, ना सायबा, कदींच ना. पवित्र आनी मेडें हांवें केन्नाच खावंक ना. आनीक एक पावट त्या स्वर्गावेल्या ताड्यान म्हाका म्हणलें, देवान नितोल केलां तें अपवित्र म्हणू नाका. हें अशें 3 फावटी घडलें आनी उपरांत सगळें परतून स्वर्गार चडलें. तेन्नाच हांव रावतालों त्या घराच्या उमऱ्याशी ते मनीस थांबले. शेजाऱ्या थावन म्हाका मेळूंक तांकां धाडलोले आनी तांचे बरोबर वचूंक फाटीं फुडें सरोनाका म्हूण पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें. हे 6 भाव म्हजे बरोबर आयले आनी आमी त्या मनशाच्या घरा गेले. आपल्या घरांत एक देवदूत उबो आसलोलो आपणाक दिश्टी पडलो आनी ताणें आपणाक अशें म्हणलें म्हूण ताणें आमकां सांगलें, जॉपाक पेद्रू म्हणलोल्या सिमावाक आपूण धाड. तो उलयतलो त्या उतरां वरवीं तुका आनी तुज्या आख्ख्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. हांवें उलोवंक सुरू केलें तेन्ना सुरवातेक आमचेर देंवलोलो तोच पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो आनी म्हाका सुमयांच्या ह्या उतरांचो उगडास आयलो. जुवांवान उदकान स्नान दिलां, पूण तुमकां पवित्र आत्म्याचें स्नान मेळटलें. सुम्या जेजू क्रिस्ताचेर आमी विस्वास ठेवलो तेन्ना आमकां दिलां तेंच देणें देवान तांकांय दिलें. जाल्यार देवाक आडकोड घालूंक हांव कोण? हें आयकून ते ओगे रावले आनी देवाक वाखाणून ताणें अशें म्हणलें, म्हणटोच जिविताक पावयता तसलें जिवीत बदलप विदेशांक पर्यान देवान दिलें. देवाचें उतोरें. जबाब, देवा म्हज्या जिवाच्या देवा तानेला म्हजो आत्मो. परतून म्हणुया, देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो.
जशें मेरू तानेता उदकाक व्हांवते जोरींतल्या तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अंतरेकता. जबाब देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. ताचे मुखार वेतलो ताचें दर्शन घेतलो. जबाब देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल. तूं विस्वासी म्हूण दाखय. तुज्या ओची दोंगराची दोयेन म्हाका वाट दाखय. जबाब देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाचे वेदी मुखार विस्वास धरून हांव वेतां. म्हाका संतोश दितल्या देवाशी चोडून वेतां. जबाब देवा म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. उडगार. जेजू म्हणटा हांव बरो गवली. हांव म्हज्या मेंढरांक वळखतां आनी म्हजीं तीं म्हाका वळखतात. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. जुवामा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून म्हळें हांव तुमकां सत सांगतां, जो मेंढराच्या गोट्यान दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन भितर सरता तो चोर आनी नागवणो. पूण जो दारांतल्यान भितर सरता तो मेंढरांचो गवडी. ताका दार राखणो दार उगडटा. मेंढरां ताचो ताळो आयकतात आनी आपल्या मेंढरांक तो आपल्या नांवान उलो करता आनी तांकां भायर व्हरता. आपल्या मेंढरांक भायर हाडटूच तो तांचे फुडें चलता आनी मेंढरां ताचो ताळो वळखतात देखून ताचे फाटल्यान वेतात. पोरक्या फाटल्यान तीं वचनात पूण ताचे सरशिल्लीं तीं पडून वेतात, कित्याक पोरक्याचो ताळो तीं वळखनात. जेजून तांकां ही वोपार सांगली पूण जें तो तांकां म्हणटालो ताचो अर्थ तांकां मेळ्ळो ना. देखून जेजून आनीक एक पावटी तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, हांव मेंढरांचें धार. म्हजे आदीं आयलेत ते सगळे चोर आनी नागवणे पूण मेंढरांनी तांकां लेखूंक ना. हांव दार. म्हज्यांतल्यान जर कोण भितर सरत ताचें तारण जातलें आनी तो भायर भितर सरतलो आनी ताका चोरूं मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयलां तो तांकां जिवीत मेळचे खातीर. तें तांकां सुभापणान मेळोशें करचे खातीर आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. हांव आयलां तो तांकां जिवीत मेळचे खातीर, तांकां तें सुभापणान मेळचे खातीर आयलां. I have come to give life, life in abundance. भाव भयणीनो, आमकां कितें जाय? जिवीत जाय काय आमकां? आनी जिवीत जाय जाल्यार कसलें जिवीत जाय? थोडो वेळ उत्ता तसलें जाय वो
रोखडेंच काबार जाता तसलें जाय काय सासणाक उरता तसलें सुबावपणी जिवीत जाय? कितें जाय तुमकां? सुबावपणी जाय काय रोखडेंच काबार जाता तसलें? सुबावपणी जिवीत. आमकां सगल्यांक चॉयस जरी तर दिलो जाल्यार सुबावपणी जिवीत आमकां जाय अशें आमी रोखडींच म्हणटा. भाव भयणीनो, आयच्या दिसाक एक नदर मारुया. खरेपणी आमी कितें वेंचून काडटा? सुबावपणी जिवीत आमी वेंचून काडटा काय रोखडेंच काबार जाता तसलें जिवीत वेंचून काडटा? सादो एक एग्जाम्पल घेवया. आयज आमी जेन्ना जेवणा खाणाच्यो वस्तू पळयता आनी आमचें जेवण रांदता जेवता, चड आमकां कितें बरें लागता? जें जेवण आमकां भलायकी दिता, मजबूत करता, तसलें जेवण भोव करून आमचीं भुरगीं तरणाटीं आयज आवय बापायनी तांकां जेवणाचो जरी तर चॉयस दिलो, कितें वेंचून काडटात? घरा लागीं आमी बरें जेवण रांदता तें काय भायर स्ट्रीट फूड जें आसा तातूंत वेगवेगळे तरेचे कॅन्सर्स आयज भितर सरलेले आसात आमच्या जिवितांत. आमकां खबर पासून ना, सवका सवका ह्या जेवणा वरवीं त्या जेवणान जे पदार्थ घालतात वेगवेगळे तरेचे, बरो टेस्ट येवचे पासत, बरो वास येवचे पासत, ते बरें दिसचे पासत, जे पदार्थ तातूंत घालतात, कॅमिकल्स तातूंत घालतात, आमकां ताची जाणवाय आसा, काळजी आसा? आनी हे दोन चॉयस दीत जाल्यार आमचीं भुरगीं आनी तरणाटीं आयज कितें वेंचून काडटलीं? कितें दिसता तुमकां? घरा लागीं रांदतात तें जेवण काय आमच्या स्ट्रिट्सांचेर आसा तें जेवण, फास्ट फूड? फास्ट फूड वेंचून काडटलीं तरणाटीं भुरगीं. कोणें शिकयलें तांकां फास्ट फूड वेंचून काडपाक? घरा लागीं जें आमी हेल्दी जेवण रांदता तें सोडून आयज आमी भुरग्यांक आनी तरणाट्यांक बोटां दाखोवन तांचो गुन्यांव करतले काय घरा लागीं रांदता ते आवयचो गुन्यांव करतले? काय जे ट्रेंड्स आयज चल्लेले आसात संवसारांत, आयज जे आमी एडवर्टिजमेंट्स पळयता, आयज आमी जे व्हिडियोज पळयता, आयज आमी दुसऱ्यांची लायफस्टायल जी कॉपी मारीत आसा, कित्याक म्हणून कोणाक म्हूण आमी आयज गुन्यांवकार करतले? भाव भयणीनो, गुन्यांव कोणाचोय जावं, कोणेंय शिकयल्लें आसूं आनी भुरगीं तरणाटीं कोणाय लागीं शिकलेलीं आसूं, मुद्दो हो तें सगलें खायल्या उपरांत कॅन्सर आयज कितलो वाडला. मोस्ट डेंजरस जाल्लो आसा तो कॅन्सर. कोणाकूय कॅन्सर जाता आनी आमी कश्टवता, प्रश्नूय करता, हांवें कांयच वायट करूंक ना, सोरो पिवंक ना, सिगरेट ओडूंक ना, वो आनी कितें असलें तसलें खावंक ना, जाल्यार म्हाका कॅन्सर कित्याक? जाल्यार आयज हें लायफ इन एबंडन्स, सुबावपणी जिवीत दिता तसलें आमकां हे पृथ्वेचेर देवान दिल्लें आसा. आयज अर्थ डे. हे पृथ्वेर आमकां देवान सगळीं देणी दिल्लीं आसा, जातूंतल्यान आमकां हें सुबावपणी जिवीत ह्या संवसारांतलें मेळटा. पूण तें कुशीन दवरून जें कितें आमकां फास्ट काबार करता, फास्ट दुयेंस दिता, तसल्यो वस्तू आमी चड वेंचून काडटा. तांचो टेस्टूय बरो लागता, पळोवपाकूय बरें दिसतात, खावपाकूय बरें लागतात. जाल्यार भाव भयणीनो, आयज जेजू बरो गवळी, आयज जुवांच्या शुभ वर्तमानाचो 10वो आवेस्वर सुरू जाला. जाल्यार 10व्या आवेस्वरान खेरीत भाशेन जेजू आपूण गवळी हो चॉयस करता आसतना आमी समजून घेवचे पासत दुसरी बाजू आमचे मुखार दवरता. दुसरी बाजू आसा चोर आनी नागवणे. आतां जो आमी एग्जाम्पल घेतला तातूंत आमच्यान म्हणपाक जाता जें स्ट्रीट जेवण आसा, फास्ट फूड आसा, जें चड बरें लागता, चोर आनी नागवण्या भाशेन दारांतल्यान न्हय, पूण आमकां कळो नासतना, समजनासतना आमचे कुडीन भितर सरले आनी आमकां कॅन्सर करून मारून उडयले चोर आनी नागवणे. हेच भाशेन आमच्यान आनीक जायते एग्जाम्पल्स घेवपाक जाता. भोव करून आतां एलिसांवां जेन्ना चल्लेलीं आसात, आमच्यो गवळी आमकां संदेश दितात, जाल्यार दुसरे वाटेन फटोवपी आसात. जशें आमच्या भिस्पान आमकां चीट बरयल्या तातूंत आमकां खेरीत भाशेन उगडास केला ह्या एलिसांवांक सगल्यांनी आपलें मोत मारपाक जायच. हेर दुसऱ्यो वस्तू, धर्मीक वस्तू आनी आमच्यो मौजेच्यो वस्तू, पिकनिक्स, पिलग्रिमेज, टुअर्स, हे एक दीस जो तुका दिल्लो आसा तुज्या देसा पासत, तो कुशीन दवरून तांचेर नदर घालनाका, वो इवन पिलग्रिमेजीक वचनाका.
आशिर्वाद आसचो ना. जिवीत दिता तातूंत आमी मिसळ जावचे पासत, आमची जबाबदारी पाडचे पासत आमचो गवळी बाप आमकां उगडास करता. सगल्यांनी जांकां 18 वर्सां जाल्लीं आसात आनी आमच्या देशाचें संविधान जाका मत मारपाक हो हक्क दितात आनी मत मारूंकूच जाय. जे कॅन्डिडेट्स दिल्ले आसात ते घडये आमकां सगळेच आमच्या मनान आसा सगळे तसलेच ते, सगळे चोर आनी नागवणे, सगळे मागीर आमचें पाड घालतले, आपणाचेंच पळयतले. थोडे आतां बरे दिसतात आनी मागीर ते एक पावटी पॉलिटिक्सान पडले उपरांत ते बदलतले. आमच्या जायते जाणांचें हें म्हणणें आसा. जाल्यार तरी आसतना आमचो गवळी बाप आमकां सांगतलो की जो सगळ्यांहून बरो आसा ताका वेंचून काड आनी ताका वेंचून काडल्या उपरांत ताची जबाबदारी तूं घे. तूं घे म्हणल्यार जरी तर तो चोरांचे आनी नागवण्याचे वाटेन वेता जाल्यार ताका आडाय, ताका सांग. दुसरे वाटेन आमचो बिस्प साहेब जेन्ना आमकां हें उगडास करता आसतना हे पावटीक हो एक बरो संदेश दिता. जे सेक्युलर आसात तांकां वेंचून काडात. सेक्युलर भोव करून घडये आयज जें कितें आमचे भोंवतणी घडटा, आमच्या देशांत जें घडटा, जो माहोल आयज बांदून हाडलेलो आसा, वेगवेगळे तरेचे पॉलिटिक्स जंय लोकां मदें डिवायड जाल्लो आसा, फुटी घालपाक चालू आसात, हें सगळें मनान दवरून जो मनीस सगल्यांक राखून दवरतलो, सगल्यांचे हक सांबाळटलो, सगल्यांक सांबाळटलो, उतर उजार केला सेक्युलर, असले कॅन्डिडेट आसात, असले पार्टी आसात तांकां वेंचून काडात म्हूण आमचो गवळी बाप उलो मारता. तातूंत भितर थोडे जाण चोर आनी नागवणे जातात, फाटल्या दारांतल्यान तावन भितर सरतात. कोण म्हणटा बिस्प साहेबान, आमच्या कार्दियाल साहेबान सांगलां तें आमचे विशीं, आमचे पार्टी विशीं सांगता, तो आमच्या मनशा विशीं सांगता, तेका वोट मार म्हूण ताणें सांगलां. फटोवण्यो आमकां हे भाशेन दिल्ल्यो आसात. जाल्यार आमचेर कॉन्फिडन्स दवरूंक जाता काय? आमी शेळयो. जाल्यार जेजूचें कॉन्फिडन्स आमी आयच्या शुभ वर्तमानान आयकता. तो म्हणटा ह्यो शेळयो आसात त्यो चोर आनी नागवणे आसा तेंचें आयकोचें ना. म्हणटा सारक्यो शेळयो जाणी गवळ्याचें उतर मानून घेतलां, ते चोर आनी नागवणे आसा तेंचें मानून घेवचें ना. चोर आनी नागवणे येयीत रावतले, काम तेंचें येवपाचें, येवपाकूच जाय घडी तांणी. पूण तुजेर आनी म्हजेर कॉन्फिडन्स आसा जेजूक की ही म्हजी शेळी चोराचें नागवण्याचें आयकोन तांचे फाटल्यान वेचना, तांचो ताळो आनी घोवड्याचो ताळो ती समजतली. तूं आनी हांव समजताय काय? आनी समजोंक आमकां देवाचें उतर दिल्लें आसा. समजूंक आमकां जायत्यो वस्तू आनी आयच्या काळार भोव करून सगळें आमच्या दोळ्या मुखार आसा उक्तेपणी, तेन्ना समजून घेवंक आमकां आपयल्यान. आनी आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता हें सुबां जिवीत दिवचें पासत, जें सुबां जिवीत दिलां तें कोणाक? फकत थोड्या जाणांक न्हू, म्हजेच मनीस, आमचेच पार्टीचे मनीस, म्हज्याच देशाचे मनीस तांकां न्हू, पूण सगल्यांक विदेशांक पासून. आनी आयज धर्मदुतांचो इतिहास पेद्रू ह्या विदेशां सरशीं गेलो, तांकांय देवाचें उतर दिवंक, तांकांय सुबां जिवीत दिवंक. तेन्ना थोड्यांनी आडकोड हाडली, भायले ते भायले आसात तांकां भायर उडय, तांचेशी तूं कित्याक गेलोय? पेद्रू लागीं झगडूंक लागले, गवळ्या लागीं झगडूंक लागले. तेन्ना ह्या दर्शनाची खबर पेद्रून तांकां सांगली, जंय खुद देव तांकांय सगल्यांक ह्या हिणान हाडूंक आमकां पाठयता हें सांगता. देखून भाव भयणीनो, आमी भेदभाव करूंक जायना. उमकी कम्युनिटी, उमको धर्म, उमक्या जाग्या वयले, भितरले भायले असलो फरक करूंक जायना. सगल्यांक बाराबर घेवन आमी वावरूंक आनी सगल्यांक जिवीत मेळूंक सगल्यांनी वावरूंक आपयता. तातूंत भितर थोडे जाण नागोवंक फटोवंक जरी तर भितर सरलेले आसात, ते आमच्यान समजून घेवंक तांकां जाग्यार घालपाक कायदो आसा. तो कायदो आमी पाळलो जाल्यार सगळें जाग्यार आसतलें. तर आयच्या दिसाक भाव भयणीनो, आमकां ही कृपा मागुया, सुबां जिवीत वेंचून काडून. जिवीत पिड्ड्यार करतात तसल्यो वस्तू आमी पयस करूं, आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक ल्हानूच आसतना तावन शिकोवंक. भोव करून जेवणाचें मोल आनी जें कितें आमी खाता पियेता ताचे वरवीं आमकां कळनासतना समजनासतना आमचे कुडीन जें वायट, दुयेंस, कॅन्सर असल्यो वस्तू भितर सरतात तांचे विशीं आमी माहिती घेवंक आनी हे भाशेन आमी सुबांपणान
सुबापणाचें जिवीत एकामेकाक फावो करूंक हे भेटेन करपा मागुया आनी आमकां सुबापणी जिवीत दिता तें जेजूचें मांस आनी रगत आतां ह्या आल्ताराचेर ह्या उंड्या सोऱ्यान तयार जाता तातूंत आमचेंच जिवीत आमी घालुया. गायन घेऊया C25 पेज नंबर 39 C25. म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हण मागात. आपलें बलिदान आपल्या मनात आनी मोहिमेक आमच्या नामके पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्वर मानून घेऊ. बापा सगल्या देण्याच्या दातारा तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी भोगता आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें तशेंच सर्गीचो तो उचारा व्हरतो ओप्रेमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो पातकांचो लांब युग सोंपलो इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सुपर्णायेक पावलो देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर्व दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 सर्वेस्वर तूं स्वर्ग आनी संसार पडल्या तुज्या वैभवान मुसळीत तुका चोय चोय सर्वेस्पराची नांवी येता ताका चोय मुसळीत तुका चोय चोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच पुरी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्दाचो घोट पोर गोठुया. वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्या त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे बेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्योन जुझे, भाग्योन धर्मदुता, भाग्योन जुझे वाज आनी भाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. हांव आयलां तो तुमकां जिवीत दिवचे पासत, तुमकां तें सुभावपणी दिवचे पासत आयलां. आमी गवड्याचो ताळो आयकून तो समजूंक आनी जिवीत दितल्या गवड्या फाटल्यानूच वचूंक आमकां कृपा मागुया. बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन बापाक उबारुया. आमचे बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां काळणी दिवं नाका, वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे सेवे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे सेवे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे सेवे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. म्हज्या भितर म्हाका फावना, पूण तुज्या काकुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. आत्मीक कुम्या खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंनी हांव सगळ्या वस्तूंनी हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. प्रार्थुया. बोमोकाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पास्कांचे समोरमणीन तुज्या सासणीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरलें, तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवनपणान कुडी ओतम्या सयत जेजू बरोबर मोहिमेवन कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बाबडीनो आयज तावन आमी लोकसभेच्या वेंचणुकेक मागणी करतल्या मिसा उपरांत, तशेंच तुमच्या घरांनी तुमी तेर्स करता आसतना हे मागणें करूंक आमचे सगळे ग्रुप्स आसात ताचेर हे मागणें घातलेलें आसतलें तें तुमी वापरचें. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. सगळीं बराबर लोकसभेच्या वेंचणुकेक मागणी. आबा बापा, तुवें आमकां आपल्या मोगान रचल्यान, तुजोच मोग आनी हुस्को आमच्या काळजान घाल्यान. तूं महान आनी पदवेदार देव. आमच्या जिविता पासत आमी तुका दिनवासता आनी आर्गां दिता. बापा, तुवें आमकां तुज्या मोगाचे सृश्टीचो
आनी रोचणेचो अधिकार दिला. ताका सांबाळूंक आनी मोगान वाडूंक, एकामेकाच्या मोगान आनी भावपणान जिवंक तूं आमकां सदांच उलो मारताय. बापा, तूं आमच्या कुटुंबाचो दोनी, तसोच राष्ट्रांचो आनी सरकारांचोय तूं दोनी जावन आसा. तुवें इस्रायल पोरचेक तुजी महान पदवी दाखोवन सुटका फावो केली. तूं आमचो राखणदार आनी गवंडी जालोय. आपस्वार्थी आनी मनीसपण नासलेल्या प्रशासनाच्या चोपक्यांतली आमकां निवार. आमच्या भुमीचो इदवास करता, आमच्या गिरेस्त दायजाचो इबाड करतात, वर्सां काळाचो आमचो एकवट तुटयतात आनी आमच्या काळजान भिरांत घालता. तसल्या पक्षांच्या चोपक्यांतली आमकां सुटका फावो कर. ह्या वेंचणुकेन आमी आमचें मोलादीक मत घालतना तूं जा आमच्या गिन्यानाचो उजवाड. दाखोवन दी सायबा आमकां बरे फुडारी जे तुज्या उतरा प्रमाणे चलतले, तुजी आज्ञा पाळटले आनी तुवें दाखयलेल्या वाटेर चलतले. तसले फुडारी वेंचून काडूंक आमकां स्पश्ट करून दाखोवन दी. आमकां जागृत कर सायबा की आमी जावन आसा म्हूण एक भावार्थाचो समुदाय आनी आमचें आपोवणें जावन आसा जावंक ह्या संवसारांत उजवाड. आमकां जागृत कर सायबा. आमचे हात जे आमी मागण्यांत उपारतां ते सोकला हाडून जाणवायेन मत मारूंक आनी हेच भाशेन आमी आमचें मोलादीक मत घालपाचें कार्य पाळूंक आमकां गिन्यानान भर. आमचो शिक्को मारून आमचो फुडार, आमच्या भुरग्यांचो फुडार सांबाळूंक आनी तेच भाशेन आमची संस्कृताय आनी आमचें भावपण थीर करूंक आमकां जागृत कर सायबा. आबा बापा, नेहेमियस ह्या साद्या मनशाच्या मागणें तुवें आयकलें. आमकांय तुजी दया दाखय आनी आमचें मागणें आयकून घे. हें आमी मागतां त्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. गोंयच्या पुता सान जुझे वाजा माग आमचे पासून. गोंयच्या सायबा सान फ्रांसीस शावेरा आमकां कदींच सांडू नाका. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीं. आमेन. गायन घेऊया F21 पेज नंबर 95. F21. Sa